फिलिपकाराक पावलुचें पत्र आवेसवर 4 निमाण्यो बुदी म्हणटोच म्हज्या भावां भयणीनो, कितली म्हाका तुमची आपुरबाय आसा आनी कितलो म्हूण हांव तुमकां पळोवंक आशेतां. तुमचे विशीं कितलो संतोश आनी अभिमान म्हाका भोगता. अशें तर म्हज्या प्रितीच्यानो, सुम्या सवें थीर रावात. योदिये कोडे प्रार्थून मागता, तशेंच सिंतिके कोडे प्रार्थून मागता. सुम्या सवें तीं एका मोनाचीं जावचीं. आनी तूं म्हज्या विस्वासी वांगड्या, तुजे लागीं हांव विनोती करतां. तांकां आदार दी. ह्यो बायल्यो क्लेमेंती आनी हेरां म्हज्या सहकार्यां बरोबर शुभवर्तमान परगटूंक म्हज्या वांगडा झुजल्यांत. हांचीं नांवां जिव्यांच्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात. सुम्या सवें सदांच कुशाल रावात. नव्यान सांगता, कुशाल रावात. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सुमी येवचो जालो. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेंय देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशीं काळजान केल्ली जावं दी. आनी आमच्या गिन्याना परस व्हडटी देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सवें राखतली. शेखीं भावां भयणीनो, बऱ्या आनी मान फावो आसलोल्या गुणांचेर तुमचो इकलो दवरात. जें कितें कोरें आनी व्हडतें, जें कितें नितीन सारकें आनी गुन्यांवां मेकळें, ज्या कित्याची आमी आपुरबाय आनी तोखणाय करतांव, तुमच्या मनांत घोळोयात. म्हजे कडलें तुमी शिकल्यात तितलेंय तुमी करात. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो चाली म्हज्या तोंडांतलें तुमी आयकलां तें वो म्हज्या वागणुकेंतल्यान तुमी देखलां तें. हे पोरी, आमचीं काळजां शांतीन भरता तो देव तुमचे सवें आसतलो. दिल्ल्या आदारा पासत पावलू उपकार आठयता. बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक फावट म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सुम्या सवें हांव एकदम कुशाल जालां. आदींपर्यान म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां सैग मेळूंक नासलो. म्हाका कितें उणें जालें म्हूण हांव अशें सांगिना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांच धादोशी आसूंक हांव शिकलां. गरजेच्यो वस्तू नासतना वो गरज त्यावन अदीक आसून जियोंचो म्हाका अणभव आसा. खुंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितींत जियोंचो गूट हांव शिकलां. उपाशीं रावूंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुबापणांत वो लाचारपणांत जियोंक कित्याकूय हांव तयार. हांव कितेंय करूंक शकतां, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलां. पयलींच शुभवर्तमान परगटूंक हांव मॅसेडोनियांतल्यान भायर सरलों तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा. फकत तुमी म्हाका पयशे धाडूंक दिले. थेसलोनिकेंत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच फावट न्हय पूण 2 फावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमच्या दानाची आशा म्हाका आसा म्हूण समजूं नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानाचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां. सद्याक गरज तें आनी ताचेवन चड म्हजे लागीं आसा. एपाफ्रोदिता कोडे दिवून तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलोलों आसां. तीं दानां दमदमीत परमळाचें समर्पण, देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो येवन. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपलें
दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तर देवाक आमच्या बापाक महिमा सासणांच्या सासणाक. आमेन. निमाणें नोमान. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या दर एका भक्ताक नोमान करता. म्हज्या सांगाता आसात तीं भावां भयणी तुमकां नोमान करतात. सगल्या भक्तांचो नमस्कार तुमकां. भोव करून समराजाच्या राजवाड्यांतल्या भक्तांचो. सुम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमचे सवें आसूं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.